सरकाराक हांवें विचारलेलें हे बॅड कंडिशन सिरियस आहा बॅड कंडिशन आसा की तुमकां खबर आसा की ना तेंच्यांनी हय म्हणून सांगला. हांवें विचारला ते हे स्कूल न्यू बिल्डींग बांदपाक घेतले की ना नो म्हणून आन्सर दिला म्हाका. स्पीकर सर हे सगळ्यात पोरणे स्कूल आनी गव्हर्मेंट स्कूल एकूच स्कूल आहा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 54 इयर्स जाले बिल्डींग बांदल्याक आयज तेची परिस्थिती खूब वायट आहा स्लॅब पडटात. सो सरकार हेचेर सिरियस आसा बांदून घेतले की ना ह्यो म्हजो पयलो प्रश्न. त्याचबरोबर त्या स्कुलाचें रिनोवेशन आमी केलां कम्प्लिटली शीट्स टायल्स सगळें बदलला पूर्णता रिनोवेट केला. ह्या स्कुलान सद्या आमी ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज क्लीन ड्रिंकींग वॉटर फॅसिलिटीज परत सेपरेटली सगळें इवन दो स्मार्ट क्लासरूम सुद्दां एवेलेबल केला लायब्ररी लॅबॉरेटरी ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज 100% तेज्या स्कुलान एवेलेबल केला. सर ताणें फक्त प्रश्न विचारला की हे स्कूल आमी नवीन बिल्डींग बांदून घेतले काय कितें. ह्या स्कुलांतलीं भुरगीं मेंटेन करपाक जाय आनी ते जर करीत जाल्यार आमकां नवीन बिल्डींग बांदपाक कांय हरकत ना. हांव सायडीक गव्हर्मेंटाची जागा आसा जाल्यार पळोवपाकूय लायता जाता कितें एकदां ही बिल्डींग मोडून दुसरी बांदप म्हटल्यारय आमकां प्रॉब्लेम जाता. हांवें रिपोर्ट घेतला त्या प्रमाणे पयलीं ताका GSIDCन शीट्स घातलेल्यो PWDनी GSIDCन घातलेल्यो बट आतां हांव ताका एक विदीन 8 दिसाच्या भितर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जी आसा ती हांव PWD मिनिस्टराकूय सांगला की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी 8 दिसांनी आमी करून घेता आनी स्ट्रक्चरली जर स्टेबल आसत जाल्यार ताजो रिपेर जो आसा हो रोखडोच तुज्या दिवाळीच्या सुटयेक जो आमी रिपेरूय करपा खातीर ते स्कूल घेतात.